नगरपालिका हांच्यानी आयचो ग्रीन इनिशिएटिव्ह जो घेतला मॉलबियो लेफ्ट हांच्या वतीन 10 ई चार्जिंग व्हेकल्स तांकां ज्यो कचरा एकीकडे करपा खातीर ज्यो व्हेकल मेळ्ळ्यात त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं हांव सांखळी म्युनिसिपालिटी ह्या पुराय नगराध्यक्ष आणि सगळ्या कावन्सिलरांचे सांखळीच्या समिस्त लोकांचे खूप खूप अभिनंदन करता। हांव मॉलबियो लॅबाक आमच्या सांखळीकारांच्या वतीन खूप खूप धन्यवाद दिता। CSR इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत तांच्यांनी ह्यो 10 गाडयो आमकां सांखळीकारां खातीर दिल्या ही खूप बरी गजाल आसा। आमी पळयता की सातत्यात एक म्हणजे आयच्या एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना स्वच्छ सांखळी सुंदर सांखळी जर दवरतले आसत जाल्यार ती आतां आमची जबाबदारी आसा। म्युनिसिपालिटीन वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह घेतल्या त्यो इम्प्लिमेंट करपाचें आनी खूप बऱ्या पद्दतीन लोकां मदीं वचपाचें काम सांखळीचे आमचे कामगार कावन्सिलर सगळे जाण करतलेच बट लोकांनी तांकां सहकार्य करचें एकटेच ताचे कडेन मागता। कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर सातत्यात सरकाराचो म्युनिसिपालिटीचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता। वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर प्रयत्न करीत आसा आनी आयच्या बऱ्या ह्या एनवायरमेंटीच्या डेच्या निमित्तान 10 व्हेकल इट इज अ बीग थिंग एका मॉलबियो कंपनीच्या CSRच्या वतीन आमकां सांखळी नगरपालिके खातीर मेळप म्हणजे म्हाका दिसता सांखळीकारांचें भाग्य आसा। पण सांखळीकारांनी ह्यान फुडें प्लास्टीक पिशवी बाजारात हाडपाची बंद करची आनी तांच्यानी आपली कॉटनची पिशवी घेवन येवची जेणे करून प्लास्टीक आमी घेवपाचेच बंद करतले। वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ह्या फुडल्या 8 ते 10 दिसांक सरकार घेवपाचें आसा पण लोकांनी जर घेतली आसत जाल्यार ताचें खूप मोठें सहकार्य आमकां सगळ्यांक जातलें। परत एकदा एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द मॉलबियो लॅब दे हॅव स्पॉन्सर्ड 10 व्हेकल्स फॉर द सांखळी म्युनिसिपालिटी फॉर दिस पर्पज। थँक्यू। सेलिब्रेट करना सांखळी म्युनिसिपालिटी एक वेगळो इनिशिएटिव्ह घेता ऑफकोर्स विथ द हेल्प ऑफ मॉलबियो CSR गोवा CSR आणि हे सगळे शक्य असता। आमचे हॉनरेबल CM म्हणून आमचे MLA असल्या कारणान आमकां 10 ग्रीन व्हेकल्स मेळ्ळा विच इज गिविंग अ गुड मेसेज की एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट विथ इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट ऑफ द कंपनी तांच्यांनी आमकां एक बरी मेसेज दिला। सो कार्बन एमिशन इमिट जाता ते कमी जातले आणि ह्यो ग्रीन व्हेकल नॉट ओनली गोइंग टू कॅटर की फक्त आमची म्युनिसिपालिटी तर हे करतना एक वेगळो मेसेज दितलो की जो ग्रीन एनवायरमेंट डे आमी जे सेलिब्रेट करूंक सोदता फुडें आमचे जो आयचो दीस सांगता की आमकां जे पुर्वजां कडून आयिल्ली ही वसुंधरा आमी सस्टेन करपाक जाय त्याच्या खातीर हो एक सांखळी म्युनिसिपालिटीचो हॉनरेबल CM सराच्या आणि ऑफकोर्स आमचे एक्स चेअरपर्सन रश्मी मॅडमीन हो आयडिया घेतलेलो एक बरो इनिशिएटिव्ह आसा। ह्याच्या कारणान ह्यो 10 जे व्हेकल्स आसा त्याच्या कारणान आमच्या महिन्याच्या लागीं 1 लाख जे रुपया डिझेलाक वताले ते वाचतले आणि आमच्या हॉनरेबल CMच्या हस्तुकी आणि मदतीन आणि एक इनिशिएटिव्ह बेस्ट आसा म्हणजे वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द सोलरायझेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी आणि त्याच्या खातीर लागीं आमचे 50-60 हजार वाचतले। सो सांखळी म्युनिसिपालिटी इज टोटली गोईंग ग्रीन अँड वी कॉंग्रॅच्युलेट ऑल अवर स्टाफ काउन्सिलर्स अँड अवर फुल सांखळी लोकांक सुद्धा की अशो आमचो इनिशिएटिव्ह जाता आणि सांखळी स्वच्छ सुंदर दवरपाक सगळ्यांनी आमकां अशीच मदत करता। So this is a good initiative that the Sankhli Municipal Corporation has taken. We believe that innovation should support not only people but also to the environment and these vehicles, the idea of the vehicle was very good. That's why under company CSR initiative we decided to support to the government and the municipal corporation and we thank you for this opportunity and we'll keep on supporting towards this such kind of कदापि उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पर पेपर बैग और कपड़े डिस्टर्ब करता रहूं पड़े मोबाईल दागिन्याचे एक लिमिटेड वेळ ना या कंपनी 10 आमकां गाडी दिली आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।